हांगा वोटींग टोटल 1047 पण माझ्या अंदाजा प्रमाणे 850 वोटींग जातली. 850 वोटींग जातली. आतापर्यंत कितले जाल्ले हा अंदाज? आतापर्यंत सुरू जाल्ले न्ही? हय आतापर्यंत सध्या 350 का 375 कितें जाल्ले आहा. रिस्पॉन्स बरो आहा. रिस्पॉन्स एकदम बरो आहा. बदलाचे वारे हांगा चालू आसा की फाटल्या कावन्सिलर हांगा कांयच करूना. लोक म्हाजे कडल्यान खूब अपेक्षा दवरत आहा आनी हे डेव्हलपमेंट बिईंग अ सिवील इंजिनियर म्हाका हे डेव्हलपमेंटाचे सगळे खबरी एस्टिमेट कशें करता कशें पास करून हाडटा म्हाका खूब उमेद आहा ह्या वाड्या खातीर काम करपाक. जणू का बारीकलो बारीक आमचो घटक पक्ष आहा ताका मोल्ड करपाचो, ताका आपल्या पांयाचेर कसो उबो करपाचो, ह्यो स्किमी तांचे भशेन कश्यो पावोवपाच्यो अश्यो ह्यो खूब गजाली हांगा करपाक लोकांनी म्हाका खूब हें दिलां, प्रोत्साहन दिलां की तूं फुडें वच, आमी ह्या फावटी बदल करता. वचात तर बदलाचे वारे हांगा दिश्टी पडटा. येयल्लो मतदारसंघ त्या तोंडावयल्यानच कळटा की बदलाचे वारे हे जावपाचे आसा म्हणून. वॉर्ड नंबर वरान हिस्ट्री जातली अशें म्हाका आशा आसा. तुमकां कितलो असो जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा तांचो कितलो असो फायदो असो जातलो अशें दिसता? एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणजे तुमकां खबर आसतलें की हांगा ज्यो डेव्हलपमेंट आतां फॉर एग्जांपल हे सिवरेजान रस्ते फोंड्या आख्खे काबार जाले. तुमकां दिसता दागा म्हणजे व्हडलें एग्जांपल म्हळ्यार दागांतलो रस्तो कसो केला तो पळय. सगळे रस्ते तेणी जाग्यार हाडला. फोंड्या अशें कितें करपाचें अशें उरोना. फोंड्या सगळें जालां. राजीव कला मंदीर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, 2 बायपास रस्ते, आयडी हॉस्पिटल, सरकार भवन अशें कितें उरोवना अशें सगळे रस्ते आमचे काबार गेले सिवरेजान ह्या प्रोजेक्टान. ते रस्ते सगळे टप्प्या टप्प्यान एकूच रस्तो फ्रॉम मारुती टेंपल टू विठोबा उला तोवू इनोग्रेशन जाला तोवू जातलो. आनी रवी नायक हे डेव्हलपमेंटाचें प्रतीक आसा आनी तेज्या कारणान हेज्या फुडें सुद्दां ताका 3rd डिस्ट्रिक्ट करपाची तेगेली इच्छा आसा आनी तो करतलो. वोटर्सांक कितें तुमची लास्ट अपील आसा? कितें म्हणटा? वोटर्सांक लास्ट अपील कितें आहा तुमचें? वोटर्सांक लायफ अपील आसा की वोट फॉर एज्युकेशन. एज्युकेटेड भुरगो जो आसता ताका भितरले सगळे खबर आसता. फायल कश्यो मूव करप आसता. तेजें इंटेंशन लोकांचें डेव्हलपमेंट करपाचें आसता. तेजें इंटेंशन आनी दुसरें कांय नासता. हे कावन्सिलर जे निवडून येता ते स्वताचो एकदां निवडून येता स्वताचो डेव्हलपमेंट करता. दे आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल. वोटर्सांक इतलें अपील करता वोट फॉर डेव्हलपमेंट आनी वोट फॉर एज्युकेशन. आनी हांव कावन्सिलर वचून जावना. लोकांक सगळे आयडियाज पडले खबर आसा हांवें कितले डेव्हलपमेंटाची उदरगतीची काम केलां ती. भरपूर काम केलां. आमी वॉचमॅन आनी बॉडीगार्ड कशे उबे आसता. प्रत्येक कोण बरो ना जालो कितें पायपां फुटलीं, रस्ते काबार जाले म्हूण एस्टिमेट पणजे वचून पास करून हाडपा जाय. हे सगल्यो गजाली आमी करता आनी म्हाका एक जबरदस्त रिस्पॉन्स मेळटा आनी म्हाजी विजय हो निश्चित आसा.